कम्फर्टेबल असं कुठं आता थांबावं बसावं असं कंडिशनच नाही आहे बीचची. Maintain also good, but here is very bad. गोंय हे पर्यटकांचे राज्य म्हणतात आणि सगळ्यांकूच खबर आसा. त्याच प्रमाणे आमकां आतां जर पळयलें जाल्यार पर्यटक सुद्दां आमकां भरपूर प्रमाणात हांगासर मिरामार बिचार दिश्टी पडटा. जाल्यार मिरामार बिचार तुमकां जशे पर्यटक दिश्टी पडले त्याच प्रमाणे मिरामार बिचार हो म्हाज्या फाटल्यान जो तुमी कचरो पळोवपाक शकता तो सुद्दां तसोच भरपूर असो हांगासर साचलेलो आसा. साचले तेजें कारण सुद्दां अशें आसा तें म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी भरपूर असो पावस पडटालो आनी ते सगळे व्हांवून येयला आनी हे हांगासर अशें एकठांय येवन रावला. जाल्यार हो जो कचरो आसा तो बेगिनाच बेगीन काडपाची सुद्दां म्हणजे सरकारान ताचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी बेगिनाच बेगीन काडपाक जाय. कारण म्हटल्यार हांगासर देशी विदेशी असे जायते पर्यटक हांगासर येतात आनी मिरामारचो बीच म्हटल्या उपरांत लोक म्हणजे सारखे उमेदीन येतात आमी बाबा बिचार वयतले म्हणून. जाल्यार बिचार येयले उपरांत लोकांक जे आसा ते अशे हे दिश्टी पडटा. जाल्यार तुमी हांगासर जर पळयत जाल्यार ह्या कचऱ्यान आमकां फक्त लाकडाच न्हय तर कवची आहलेले बाटल्यो प्लास्टीक सगळे वेगवेगळे जो कचरो आसा तो हांगासर दिश्टी पडटा. लाकडां आसा त्याच प्रमाणे तुमी हांगा पळोवंक शकता बिचाचेर जशे टुरिस्ट येयल्यात त्याच प्रमाणे बिचाचेर आमकां गोरवां सुद्दां दिश्टी पडटा. हांगा तुमी पळोवंक शकता जायती गोरवां हांगासर भोंवताना सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार हाचेर म्हणजे बिचाचेर आतां गोरवां सुद्दां दिश्टी पडटा म्हटल्यार एक व्हडलो हे आसा. कारण म्हटल्यार पयलीं लोकूच दिश्टी पडटाले टुरिस्ट दिश्टी पडटाले जाल्यार बिचाचेर आतां अशी गोरवां दिश्टी पडटा. हो जो कचरो आसा हाचेर कोणाचोच लक्ष कित्याक ना. गोमंतक टीव्हीन फाटले 2 विका पयलींच म्हणजे ह्या बिचाची म्हणजे स्टोरी केलेली आनी दाखोवन दिल्लेले की बाबा हांगासर सगळे कचरो जो आसा तो साचलेलो आसा. जाल्यार ताचेर आजुनूय कोणीच लक्ष कित्याक घालूंक ना. त्याच प्रमाणे आतां आमी वचुया हे जे पर्यटक आसा त्या पर्यटकां कडल्यान जाणून घेवया की मिरामार बिचार आयले उपरांत तांकां कशें दिसता. तुमच्या मेरेन आमी लोकांचो सुद्दां आवाज पावयतली. जाल्यार तर पळोवया लोकां कडेन वचून उलोवया लोकांक हांगासर कशें दिश्टी पडटा ते. तुम्ही आता इकडे म्हणजे मिरामार बीचवर आला होता तर काही सांगाल बीच कसा वाटला आणि सगळीकडे तुम्हाला कचरा दिसतोय तर त्याच्याबद्दल काय नेमकं सांगा. बीच सुंदर आहे खरं त्याची शोभा त्या कचऱ्यामुळे जाते आणि त्याच्यामुळे ते प्रदूषण होऊन प्रेक्षकांना असं सुटेबल वाटत नाही त्याच्यामुळं. आणि कम्फर्टेबल असं कुठं आता थांबावं बसावं असं कंडिशनच नाही आहे बीचची. समुद्रात गेल्यावरच तेवढं पाण्यात उभारल्यावरच कम्फर्टेबल कारण ती जागा तेवढी स्वच्छ आहे. तुम्ही काय सांगा. नाही सगळं मस्त आहे फक्त थोडासा कचरा आहे थोडेसे वॉशरूमची मेन गरज नाही कारण वॉशरूमची अवेलेबिलिटी नाही मग दुसरीकडे जावं लागतं त्याच्यासाठी आणि कुठं हे पण नाही आहे की असं फॅमिलीसाठी वगैरे स्पॉट्स वगैरे. बाकी सगळं छान आहे. ब्युटिफिकेशन कसं वाटतं. हां खूप छान आहे मस्त आहे. असं फर्स्ट टाईम आली आहे ना मी मग त्याच्यामुळं बीच आहे पाणी आहे भरपूर आणि आता थोडंसं यंग जनरेशनमध्ये कसं गोवा म्हटलं की असं फॅन्टसी वाटते की हां आपल्याला जायचं आहे. फॅमिली फ्रेंड्स हे आलं मग बाहेर एक्सप्लोअर करणं झालं मग खूप मस्त वाटतंय. येणाऱ्या लोकांनी पण स्वच्छता ठेवली पाहिजे आणि इथलं जे प्रशासन आहे ते मदत करतच असेल पण थोडी अजून जास्त करावी त्यांनी एवढंच. म्हणजे पर्यटकांना चांगलं वाटलं पाहिजे आणि पर्यटकांनी पण त्याची स्वच्छता राखली पाहिजे थोडीफार का विना कारण सगळ्यांची जबाबदारी आहे नाही है की नाही. I'm Srilakshmi. I came from Andhra Pradesh. Goa is the very nice place before come to in my state. When I reached, saw this one. It's very dirty. We are very expect from this place and excited also. But you see, in Andhra Pradesh beach is very nice compared to Goa. That much of plastic everything is not maintained good but cost of expense is very high but didn't maintain
I feel very sad. Now I can hear my thought changed. My state beach is very nice compared to Vizag beach is very nice. Mountain also good, but here is very bad. My thoughts when he came here changed. Upset also. लोक इतले बेजारलात की हो मिरामार बीच म्हणजे आम्ही म्हणजे भायले जे पर्यटक आसात तांच्यांनी आमचे कडेन उलयतना सांगले की आमी म्हणजे मोबायलाचेर वेगळेच गोंय पळयताले आनी हांगासर येवन म्हणजे आमकां गोंय हें आसा तें वेगळेंच दिसता. कारण म्हटल्यार आमी मिरामार बीचार आयले उपरांत हांगासरलो जर परिसर पळयत जाल्यार ताची सारकीच अवतिकाय जाल्या आनी ताचे खातीर आमी खूब बेजारला अशें सुद्दां लोकांनी आमच्या मुखार आपले थॉट जे आसा ते मांडलेले आसा. तर तुमी पळयले आतांच लोक ह्या कचऱ्यांतल्यान कशे वयतना तुमकां दिश्टी पडटा. त्याच प्रमाणे हांगासर सगळे कडेन जो कचरो आसा तो एकठांय जावन उरल्या कारणान हांगासर बीच काय कचऱ्याचो बीच अशें म्हणपाक सुद्दां म्हणजे उतरां येनाच. कारण म्हटल्यार हांगासर सगळीच कडेन कचरो दिश्टी पडटा. तुमी जर पळयत जाल्यार हांगासर जायतो पर्यटक हांगासर येतना आमकां दिश्टी पडटा. लोकांचें अशें म्हणणें आसा की बीच जर सांबाळटले जाल्यार पर्यटक जर बिचांचेर येवपाक जाय जाल्यार तांच्यांनी ताची जे सुंदरकाय जी आसा म्हणजे नितळसाण जी आसा ते दवरपाक जाय आनी ही नितळसाण दवरूंक ना जाल्यार हांगासर पर्यटक येवपाचे सुद्दां बंद जातले. जाल्यार ह्या लोकांच्या थॉटाचेर आमी चिंतपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे सरकारान सुद्दां हाचेर लक्ष दिवपाक जाय अशें सुद्दां म्हणजे पर्यटकांचें मत आसा. जाल्यार आमी फुडें वचुया. फक्त बिचा खातीरूच हो जो मिरामार जे आसा ते फक्त बिचाचेर लोक आयल्या उपरांत हांगासर वेगवेगळी जी ब्युटिफिकेशनां आसा ती सुद्दां पळोवपाक हांगासर येतात. जाल्यार पळोवया आनीक जे स्पॉट आसा थंयसर वचुया आनी जाणून घेवया की लोकांचे कितें मत आसा, लोकांक कशें दिसता ह्याच्या बद्दल आमी जाणून घेवया. मिरामार बिचाचेर आमकां वेगवेगळे दृश्य दिश्टी पडटा. दृश्य म्हणपाचें कारण म्हटल्यार आतांच आमी तुमकां दाखयलें तें म्हटल्यार बिचाचेर सगळो कचरो जो आसा म्हणजे जेन्ना पावस पडटालो तेन्ना कचरो जो व्हांवून येवन जो रावला वयर तो आजुनूय कोणें क्लीन करूंक ना. त्याच बरोबर आमी दुसरें दृश्य जें पळयता तें म्हटल्यार हांगासर जो म्हटल्यार रॅम्प फूट रॅम्प जो आसा तो म्हणजे सरकारान ब्युटिफिकेशन हें मिरामार भरपूर प्रमाणांत केलां. वेगवेगळे कडेन आमी जर पळयत जाल्यार आमकां ब्युटिफिकेशन दिसतातूच. पूण हे ब्युटिफिकेशनाची मेंटेनन्स कोण करतलो ते सुद्दां तेचेर सुद्दां सरकारान जो आसा तो लक्ष घालपाक जाय. कारण म्हटल्यार हांगासर वेगवेगळे पर्यटक देशी पर्यटक आसतले विदेशी पर्यटक आसतले ते येतात हांगासर. मिरामार बीच म्हटलो काय सगळ्यांक सारकी म्हणजे खबर आसा की सारको क्लीन आनी बरो बीच म्हणटात. पूण खरी जर परिस्थिती हांगासर येवन पळयत जाल्यार लोकांक खूब ताचो त्रास जाता. जाल्यार हांगासरलो जो मेन म्हटल्यार म्हणजे हांगासर रॅम्प फूट रॅम्प जो आसा तो फुटिल्लो आसा. तुमी फाटल्यानूच आमच्या पळयलो तो रॅम्प जो आसा तो सगळ्याक फुटिल्लो दिश्टी पडटा. तेजे मुखार जर आमी वचत जाल्यार हांगासर काय बरें अशें हें ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आसा. लोक हांगासर रावन फोटोज काडटा व्हिडियोज काडटा. जर आमी मुखार वचत जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या बरोबर येत जाल्यार मुखार आमी सरल्या उपरांतूच फुडें वयतानाच हांगासर फुटिल्लो हो फूट रॅम्प जो आसा तो आमकां दिश्टी पडटा. आनी त्याच रॅम्पा वयल्यान वयतना हे पळय लोक सुद्दां तशेंच येतात. जाल्यार लोकां कडल्यान जाणून घेवया की इतले म्हणजे सरकारान इतले मिरामार हांगासर ब्युटिफिकेशन करून लोकांक म्हणजे हे जे ब्युटिफिकेशन आहा ते आवडटा काय ना. पर्यटका कडल्यान जाणून घेवया की ह्या फूट म्हणजे जो रॅम्प आसा ताचे वयल्यान वयतना लोकांक कशें दिसता ते. फुटलेलं असेल तर एक कसं आहे म्हणते समजा फुटलेला कुणा पोरांचा पाऊस असू दे नंतर काय तर अतिक्रमण पोरं बारकी जातात येतात ते रिपेअर करायचं पाहिजे. थोडंफार काय ना रिपेअर केलं पाहिजे. नाहीतर काय काहीतरी ह्याच्या बाजार सुधारणा काहीतरी केला पाहिजे. म्हणजे हे येऊन पब्लिक येऊन बघितलं पाहिजे बाबा हे आपल्याला छान दिसलं पाहिजे. दिसलं पाहिजे. ओके. तुम्ही किती वेळा मिरामार बीचवर आला?
2-3 वेळा आलो. मग कसं वाटलं म्हणजे मिरामार बीच? अतिशय चांगला आहे, फक्त एक जे काय काय हे आहे ते थोडंफार रिपेअर It's very nice. I am a travel agent. I'm a package maker from Bolga. So I found good. Nowadays, no, they made one new road also. Little, थोड़ा सा अच्छा बनाना तो अच्छा होता. So children's आता, senior citizen आता ना, so अच्छा होता. बहुत अच्छा है. थोड़ा सा see urine. Some people passing urine there. So a toilet बनाना तो बहुत अच्छा होता. Okay. Thank you. Okay. Actually, this is very nice, very enjoyable place. Present time it is very pleasant. Very happy to sit here. There are so many people are here in your place. सब इधर आने का बहुत अच्छा है. क्लाइमेट अच्छा है. इधर थोड़ा क्लीन करने का बहुत थोड़ा कचरा ऐसा है. एज्ड पीपल ऐसा हमारा पीपल बैठने का नहीं, थोड़ा खराब है. वो नीचे सब खराब है, क्लीन करने का. दुःखाची गजाल म्हटल्यार लोकांनी म्हणजे पर्यटकांनी आपले विचार सुद्धा आता बदलपाचो जो प्रयत्न आसा तो करपाक सुरवात केला. कारण म्हटल्यार आता आमी हांगासर मिरामार येवन मिरामार बिचाचो नियाळ घेतलो. ताचे उपरांत लोकां कडेन उलयली, लोकांचे मत जे आसा ते जाणून घेतले. लोकांचे इतले विचार चेंज जावपाक लागले. ताचे कारण म्हटल्यार हांगासर जायत्यो फॅसिलिटीज लोकांक मेळना. ह्या बिचाचेर लोकांक जायती म्हणजे जशें आमी मोबायलाचेर हे जे आमचे गोंय जे आसा ते ब्युटिफूल अशें आमी पळयतात, ते गोंय आमकां हांगासर प्रत्यक्षात येयल्या उपरांत आमकां गोंय जशें आसा तशें पळोवपाक मेळना. अशेंच पर्यटकांनी जे कागाळ गोंया बद्दल केले ते खऱ्यांनीच म्हणजे हाचेर सरकारान बेगीन जो आसा तो लक्ष घालपाक जाय. कारण म्हटल्यार पर्यटकांचे अशें मत आसा की मिरामार बिचाचेर आयले उपरांत आमकां हांगासर टॉयलेट बाथरुमाची मेन म्हटल्यार फॅसिलिटीज ना. एक जालें, दुसरें म्हटल्यार जे सरकारान हांगासर म्हणजे ब्युटिफिकेशन केलां त्या ब्युटिफिकेशनाचेर कोण मेंटेनन्स करपा खातीर कोणूच ना. आनी ते मेंटेन करूंक ना जाल्यार खंय तरी पर्यटक सुद्दां गोंयान येवपाचे कमी जातले. कमी प्रमाणान गोंयान पर्यटक येवपाक शकता असो सुद्दां हुस्को जो आसा तो पर्यटकांनी मांडला. जाल्यार हाचेर सरकारान बेगीन लक्ष घालपाक जाय. आनी जी परिस्थिती म्हणजे मिरामार बिचाची जी परिस्थिती जाल्लेली आसा, सगळो जो कचरो जो आसा तो बिचाचेर येवन साचलेलो आसा, ताचे खंय तरी लक्ष घालून ते बेगीन जी कचरो जो आसा तो म्हणजे कुशीक करून लोकांक जे ब्युटिफूल असो जो मिरामार बीच आसा तो दिवचो अशी सुद्दां मागणी जी आसा ती पर्यटकांनी केल्या. म्हाजे बरोबर कॅमेरामॅन यश सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. आणि कम्फर्टेबल असं कुठं आता थांबावं बसावं असं कंडिशनच नाही आहे बीचची. Maintain also good, but here is very bad